तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना 30 सप्टेंबराक तेन्ना आमची जेटी भागाची लँडस्लायड जाली आनी 2 घरांक जो इफेक्ट जालो खंय तरी आमी एक पावल फुडें मारून तांकां परत रिएबिलिट करपाक लागून एक हांवें ट्राय केली कित्याक तांकां आमकां सायक्लोन घरान घातलेले सांकपाळे बट ते हांगले जे जेटी भागासून डायरेक्ट सांकपाळे वचप म्हणजे हे वेवस्थीत नासले कारणान हांव CMा कडेन उलोवन रिएबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन राजेश फळदेसाय हेंचे कडेन उलोवन हांवें तांकां लास्ट टायम तांकां 2 रूम अलॉट केलेले दोनी फॅमिलींक विदावट रेंट. फर्स्ट टायम ते कितें रेंट पे करनासतना तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां तिथे रावपाक लागून ते अरेंजमेंट केले. तेच्या उपरांत CMा कडेन फॉलोअप करून CMान सगळी डिफिकल्टी सांगून तांची फॅमिलीची CMान हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आनी CMाक धन्यवाद म्हणटा हांव दोनी फॅमिलीच्या तर्फे आनी आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांचो कित्याक CMान इमिजिएटली तांकां दोगांयकूय 1 लाखाचो एमावंट रिलीज केलो आनी दोनी फॅमिलीक हांवें 1 लाख रुपयाचो हे CM रिलीफ फंडासून दिल्लो आसा. सो तेच्या लागून हांव CMाकूय धन्यवाद म्हणटा. हेच्या पेक्षा जे बाकीची जी फॉर्मेलिटी आसा जी आमचे डेप्युटी कलेक्टरा कडसून डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून हेंचे कडसून जे तेंची भरपाई करूंक जाय तिवूय हांव फॉलोअप करता. तांकां सांगलेलें आसा कितें तरी बेनिफीट डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून तांकां मेळचें म्हणून कित्याक अशें सो तेवूय फॉलोअप करता. आनी फुडें म्हाजे कडेन जाता ते प्रमाणे दोनी फॅमिलीक हेल्प करपाक लागून हांव सदांच तेंच्या बरोबर आसतलो. आनी परत एकदां हांव आमच्या CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंत जो खरोच कसलेवूय असले जेन्युइन इश्यू आसा तेच्या लागून सदांच आमच्या बरोबर आसा मुरगांवच्या लोकां बरोबर आसा आनी सदांच तेंचो आमकां आशिर्वाद आसा आनी तेंच्या सपोर्टाचेरूच आयज हांव हें सगळें काम जें आसा मुरमुगांवान करूंक शकता. आमचें बरें दिसलें आमकां चेक दिलो म्हणून अशें आदार जालो न्हू आमकां थोडो कितें केलां घर बी दिल्लें रावपाक हाका लागून बीन आनी